बरी सकाळ हांव येता। आजच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिन कार्यावळीच्या यशस्वी आयोजना खातीर हांव प्राथमीक आरोग्य केंद्राच्या वतीन मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणपाक हांव तुमच्या मुखार उबो आसा। पयले सुवातेर आजच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे माननीय श्री उल्हास मेघर सर आपला मोलादीक असो वेळ काढून आमच्या कार्यावळीक मार्गदर्शन आणि उपस्थिती लावन कार्यावळीची उर्बा वाडयल्या बद्दल सर तुमकां हांव मना काळजांतल्यान दिनवासता। तशेंच आमच्या मानादीक सोयरे श्री सर्वानंद भगत हांच्या मोलादीक विचारा खातीर हांव तुमकांय मना काळजांतल्यान दिनवासता। आजचे योग इन्स्ट्रक्टर आणि त्यांचे वांगडी आज योग इन्स्ट्रक्टर श्री भगत आमोणकर आणि त्यांच्या वांगडी आमकां योग प्रशिक्षण आणि त्याचे महत्व सांगले बद्दल हांव त्यांच्याही मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। अशोक पेडणेकर सर आणि हांच्याही आमकां देव बरें म्हणटा। नागरी पंचायतीचे सरपंच श्री पावलो पेरेरा हांच्यानी आमकां हॉलाची सोय करून दिल्या बद्दल तांच्याय हांव विशेष उपकारी आसता। तशेंच प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया पंचायत सदस्य सहभागी जाल्ल्या वांगडी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी आणि कार्यावळ घडोवन हाडपाक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या आपलो हातभार लायल्या प्रत्येक नागरिकाचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा। आजच्या कार्यावळींतल्यान निर्विमान युक्त रात आरोग्य सांबाळात आणि जिवीत फुलयात हो संदेश तुम्ही घराघरांनी पावयतले अशी आस्त बाळगिता आणि म्हजी उपकाराची 2 उतरां सोपयता। देव बरें करूं। सगळ्याक जागतिक योग दिन इंटरनॅशनल योग दिन या निमित्त आयुष्य हॉस्पिटल यांच्या मार्फत आयोजित केल्ल्या ह्या योग दिनाक आमच्या मदीं आसा नावेलीच्या पंचायत हॉलांत आमचे BJPचे जनरल सेक्रेटरी सर्वानंद भगत, आमचे नावेलीचे डॉक्टर कामोलकर, बाकीचे डॉक्टर, तसेच आमचे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी दीपक सावंत, आमचे योग शिकोवपी आमोणकर, तसेच अशोक, तसेच डायरेक्टर स्पोर्ट्स अकॉर्ड्स, तसेच आमचे महिला अध्यक्ष मोनिका, पंच मेंबर संपदा, समोर बसलेले सगळे भुरगीं, मोगळ भावना भयणां, गेली 12 वर्सां मोदीजीन 2015 जागतीक जेन्ना संमेलन जाल्लें त्या देशभरात तेणी उलो मारलो की आमी 21 जून हो योग दिन म्हणून करूया आनी संपूर्ण देशभर हो आयज योग दिन जाता। आज गोंयांत तशें आमच्या भारतभर हे योग आयज साजरे जाता। सकाळीं आमी पळयलें टीव्हीचेर की आमचे माननीय पंतप्रधान हे बंगालाक तेच्यांनी सकाळीं योग कार्यक्रमाक भाग घेतलो आणि आमी पळयता की एक दीस फक्त योग करून कांय जायना, आमी सदांच योग करपाक जाय। कारण आमी पळयता योग जर केलो, योगा जर केलो जाल्यार आमचें मन बरें शांत उरता। तशेंच म्हणटा की रक्त सुद्दां बरें शुद्ध जाता, जावं आमकां पचन क्रिया बरी जाता आनी खुबशे ताचे फायदे जाता आनी जो योगा करता तो चड लायफ जगता अशें म्हणटा। आनी आमी पळयता की आमच्या मदीं आमचे अशोक वर्णेकर हे आमकां सदांच योगा शिकयता आनी ते सुद्दां खूब सकाळ फुडें 1-1.5 तास ते योगा करता आनी सदांच म्हणटा की तुमी भुरग्यांनी सगळ्यांनी येवचें, आपूण जाल्यार तुमकां शिकयता म्हणून। आनी आमी पळयता की आमी एकूच दीस योगा करता आनी मागीर आमी विसरून वयता। म्हणून आमी मागता तुमचे कडेन की तुमी सगळ्यांचें आरोग्य आयुश्य बरें उरपा खातीर सदांच योग आपल्याक टायम मेळटा तसो करचो। आनी चड करून आमची महिला जे आमचें घर सांबाळटा ती घट जाल्यार आमचें घर घट आसता अशें आमी म्हणटा। तेन्ना महिलांनी सुद्दां आपलो टायम काडून योगा करपाचें, जावं सकाळ फुडें वॉकिंगेक वचपाचें। कारण आमी जर आमचें आरोग्य बरें आसा जाल्यार सगळें बरें उरतलें। आनी मागता तुमी सगळे आयज पासून योगा आमी घरा कडेन आमी सुरू करतले अशें मागता। आनी ह्या वेळाचेर तुमी सगळे जमल्या आनी आयज आयतार आसून सुद्दां तुमी सगळे योगा खातीर रावल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। हांव सकाळीं आयज 5 उठोन 3 कडेन योगा करून येयला आनी हो 4था योगा। कारण आमकां जाता तितले नावेली मतदारसंघात
जे योगा करून लोकांनी पार्टिसिपेट जावपाची आमची इच्छा आसलेली आनी त्या प्रमाणे स्कुलांनी पंचायतींनी खूब कडेन आज योगा जाता आनी खरोखरच आमचे डॉक्टर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच स्पोर्ट्स मिनिस्टर तवडकर यांनी एक उलो मारलो की गोंयभर प्रत्येक गव्हर्मेंट सरकारी ऑफिसरांत आसतले हेल्थान आसतली पंचायतीन आसतली सगळ्यांनी योगाक भाग घेवचो म्हणून आनी आज आमी पळयता एक रिकॉर्ड जाल्ले कडेन आसा की गोंयभर तशें देशभर लोक ह्या वेळाचेर योगा करता ह्या वेळाचेर परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं जगा भितर आणि आम्ही सगळे भाग्यवान समजपा जाय ताजे पार्ट आम्ही जातले कारण आम्ही बी ह्या तुम्ही जर ह्या रिकॉर्डा भितर वचले योगा हो फक्त एक दिसा पुरतो डॉक्टरान सांगिल्ल्या प्रमाणे एक दिसा पुरतो करपाचो न्ही कारण हेल्थ इज ऑलवेज वेल्थ कारण हेल्थ जर बरें आसा सगळें बरें आसा जे आमकां मेंटल पीस दिता आमचे हेल्थ बरें दवरता निरोगी आरोग्य दवरता आनी आमी सकाळ फुडें आमी जो एक्सक्युजीस दिता की ना टायम ना आनी कितें जायना हे एक्सक्युजीस न दिता सपोज जर किमान एक तास दिसाक आपले स्वताच्या खातीर हो योगा जर खंय कोण नाका दुसरो कोण नाका एकदा शिकलो आतां ऑनलायन जर पळयत जाल्यार हांव योगा आमचो टिचर तुमकां खबर आसतलो शिकयता योगा तेजे कितें 20 लाख फॉलोवर जालात फाटले 15 दीस ताणें आपल्या घरा कडेन मोबायल सुद्दां ऑन करून मुखार बसून जर आपण तो केलो न्ही जाल्यार आपल्याक इतले पीस बरें मेळटा आनी निरोगी आरोग्य उरता की पूर्ण दीस पयले म्हळ्यार आपलो दीस इतलो एनर्जेटीक वता की त्रास जाता म्हळ्यार तूं टायर्ड जायना आनी वेगवेगळे आतां दोतोर आसा ते सगळे गव्हर्मेंट दोतोर प्रायव्हेट दोतोर ना पण दोतोराचें तोंड पळोवपाक पडना आमकां याद दरात कारण डॉक्टरागेर वचपाक सुद्दां गरज पडना आपूण आमचे इंस्ट्रक्टर बोरकार आसा ते तुमकां सांगतले कारण ते इतले वर्सां योगा घेतात इतले एजीचे सुद्दां आनी ताका एज इज नॉट अ बार खास करून भुरग्यांनी आनी तुमी सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी सुद्दां जर सकाळ फुडें आपलो एक अर्द तास आपले काम सुरू करचे पयलीं जर योगा करीत मेडिटेशन करीत जाल्यार जो फायदो योगांतल्यान आमकां मेळटा पळय न्ही तो आमी कसोच मॅच करूंक शकना विदाउट एनी स्पेंडींग मनी आपलो फक्त इतलोसो टायम दिवपाचो हांव परत एकदा तुमकां सगळ्यांक ह्या योगा डेच्यो शुभेच्छा दिता आनी आशा करता फक्त योगा डेच्या दिसा योगा न करता प्रत्येक दिसा एक स्वता खातीर आपल्या निरोगी आरोग्या खातीर आनी बऱ्या आयुश्या खातीर आमी एक तास आपले स्वता खातीर दिवचो हें स्फूर्त तुमी दितले अशी आशा व्यक्त करता सगळ्यांक शुभेच्छा सगळ्यांक देव बरें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर